आमची बास कोंकण आमचो गांव. देवबरी सांज तुमकां सुमेस्तांक हांगासर असल्या वरेनरांक म्हजो कालतो प्रणाम. हांव केसियान्ना डिसोजा गांवांत बगेम कुर्साक समर्पिल्ली फामाद कॉर्डल म्हजी फिरगस. आज म्हज्या गांवची पुणशितां म्हणल्या विशयाचेर थोडी चिंताप करून तुमचे संगी विसरूंक हांव कशी व्हरतां. 2025 जुबलेवाच्या वर्साक हो विशय भोव बरे रितीर लाग जाता. जुबलेवाच्या वर्साक मागणे सॅक्रिफीस करून इंदुलजेन जोडून घेवेत म्हणल्या कातोलीक क्रिस्तांवांच्या भरताक मुक्तीपणान पुणशितांक भेट दिवची एक महत्व कार्य म्हणयात. मंगळूरच्या बिस्फेबान ह्या वर्सा पवित्र जग्यांक आनी पुणशितांक भेट करून इंदुलजेन जोडूंक आमकां उलोय दिला. क्रिस्तांव धर्म बाबरताच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडला. लोकांक देवा ते वडूंक पुणशितां महत्वाचो पात्र घेतात. लोक ह्या पुणशितांक भेट करून लौकीक आनी आध्यात्मीक बरेपण घेता. तवळ पुणशितांक भेट दिल्ल्या मारिफात क्रिस्ती मौलायनेजी निरुपीत करूंक जाता. आमचो गांव प्रकृतीच्या सोबायेन बुडून गेला. विविध धर्म जातीगतीचे लोक हांगासर वस्ती करता. सगळ्यांनी तांच्या पवित्र जाग्यांक भेट करतात. हांवें म्हज्या कुटुंबा सांगत थोडी पुणशितां भेट दिल्ली सांगची तर कारकोळ सांत लॉरेसाक समर्पिल्ली आत्तूरची मायनर बझिलिका, मुडीपोंतासचे सांत जुझेवाजाचे पुणशेर, बिकर्नाकाटिंतले बाळक जेजूची पुणशेर अशी जायती पुणशितां आसात. पयलें कारकोळचे मायनर बझिलिका. आमकां सकटांक गांवांत वताना कारकोळ सांत लॉरेसाचे इगर्जीपेचे भोव मोगाचें. कारकोळ वचनासतना आमची रजा फळाफळीत जायना म्हणयेत. सांत लॉरेस आमचो भोव मोगाचो. ताच्या मजती मुखान जायती अजप आमच्या जिणेंत आमी अनुभव केल्यान. ऑगस्ट 1, 2016 वर्सा पापा फ्रांसिसाचे देशकाळ मायनर बझिलिका म्हूण नांव दिलें. दुसऱ्यान हांवें भेट केल्लें बिकर्नाकाटिंतले बाळक जेजूचे पुणशेत. कार्मेलीत फ्रादिनी बिकर्नाकाटीच्या कार्मेल गोड्यार सोलोनोरचे पुणशेत हें. हांगासर अशें प्रशांत वातावरण आमच्या मोतीक समाधान दिता. बाळक जेजू आमकां मस्त मोग करता. ब्रेस्तरांचे नवीन वेळा बाळक जेजूचो लोकाचो बाबर्थ आमकां पळोवंक मेळटा. तिसऱ्यान हांवें भेट केल्लें मुडीपोवासचे सांत जुझेवाजाचे पुणशेत. श्रीलंकाचो अपोस्टल म्हूण नांव वाडयल्लो जुझेवाजाक थोड्या मुस्लिम मनशांनी जिवीशी मारूंक चिंतल्लें. हें समजाल्लो जुझेवाज मुडीपो गुड्यार दिमेर फोडून हात उबारून आपली बेत काटी पात्राक मारली आनी मागणी करी लागलो. ह्या वेळार उदेली उदकाची झरीच्या आजाप आमकां आजुनी पळोवंक मेळटा. अखेरेक सांगची तर देवाची महिमा आयच्या काळार रूप पळोवंक आनी बगूंक देवाक हरसूंक आनी होगलाप दिवंक ही पुणशितां आमकां प्रेरीत करतात. ह्या वर्सा पवित्र सभेन दिल्ल्या भरोशाची यात्रिका म्हणल्यार देयकाळ आमचे जिणे आमी जियेवया. देव बरें करूं.